सुरावले एका स्क्रॅप यार्डात बेकायदेशीर एलपीजी गॅस भरपी रॅकेट धरला. एका सिलिंडरांतल्यान दुसऱ्या सिलिंडरात गॅस भरताना रॅकेटाक रंगेहात धरला. 5 जाणांक कोलवा पोलिसांनी अटक केल्या. 5-6 महीने से इधर ये गाड़ी आता है हाँ गाड़ी आता है। और सिलेंडर लेके आता है हाँ सिलेंडर लेके आता है। और सिलेंडर से गैस दूसरा सिलेंडर अंदर क्या होता है साहब मालूम नहीं। आओ उसके रूम में अंदर हम लोग बाहर से निकल के जाता है रास्ते में, गाड़ी दिखता कि हाँ गाड़ी आया है बस। तुमकां फाटल्यान दिसती पडटा ह्यो गाडयो आसात, 2 गाडयो आसात, तातूंत 80 सुमार सिलिंडर आसात. आनी अशें गमन आयलां की आयज सकाळीं 5 वरांचेर कोलवा पुलिसीन हांगासर रेड मारली आनी तांकां हे गॅस सिलिंडर जे आसात तांतली गॅस हे दुसऱ्या गॅस सिलिंडरान भरतना हांगासर 5 जाणांक कोलवा पुलिसांनी दवरल्यात आनी तांकां अरेस्ट करून व्हेल्यात. अशें गमन जाता की हे आतां सिलिंडर 80 सुमार खंयसान आयला हाची चवकशी चालू आसा. तशेंच सांगचें म्हणल्यार हे जो स्क्रॅप यार्ड आसा हांगासर पयले मर्डर पासून जाल्ले आसात आनी लोकांचें आतां डिमांड आसा की हाचेर प्रॉपर इन्क्वायरी जावची म्हूण. प्रुडंट मिडिया खातीर सुराले सावन सावीर डायस.